गोंयांत चोरी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। म्हापशे मामलेदार कार्यालयात लागसार आशिल्ल्या झेरॉक्साची 4 दुकानां चोरांनी फोडली। सकाळी जेन्ना दुकानाचे धनी दुकानां उक्ती करपाक आयले तेन्ना चोरी जाल्ल्याची प्रकरणां उक्ताडार आयली। दुकान धनियांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें। चोरांनी दुकानांतले फक्त पयशे फारायले अशें दुकानाच्या धनियांनी सांगलें। ह्या चोरांचेर खर कारवाय आनी पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाची मागणी दुकान धनियांनी केल्या। वाडोवपाचें आनी अनऑथरायज्ड एंट्री दिवंक जायना। हरशी दिसाची आमकां कितें करता, आमकांच भितर एंट्री मेळना, चोर पावतात हांगासर। म्हणजे ते कशें कितें तेंच्यांनी सारकें पेट्रोलिंग करपाक जाय। आमी गाडी घेवन आमी स्वताच्या शॉपाचेर येता जाल्यार आमकां ते आडायतात। भितर एंट्री तुमकां दिन आमकां ओनरांक एंट्री नासता, पूण आतां हे रातचे कशें पावले ते आतां तेंच्यांनी सारकी तशें पेट्रोलिंग करूंक जाय। म्हणजे ते पब्लिकाक फक्त त्रास जावपा पुरती आसूंक जायना। कसली जी रुल्स नाजाल्यार कितें रेग्युलेशन्स करता ते पब्लिकाक त्रास जावपा सारकें आसूंक जायना की ती खरोखर तेच्या पासून कितें तरी उत्पन्न जाता। म्हणजे कितें आतां रिजल्ट पळय कितें जालो, गाडी आडायतात आमचे, पूण रिजल्ट कितें येयलो, चोरी जाली आमच्या तेची। म्हणजे कितें पेट्रोलिंग करता ते सारकें सिस्टमॅटीक आसूंक जाय। जे लोकांक दाखोवच्या खातीर अशें आसूंक जायना। म्हणजे पब्लिकाक तेजो यूज जावपाक जाय, फक्त त्रास जावपाक न्हू। दिसाच्या जाग्यार फक्त दाखोवपाचें तशें जालें न्ही। आतां आमचे खरोखर रिजल्ट कितें येयलो, आतां एक्चुअली तेंच्यांनी कितें अनऑथरायज्ड कोणाची एंट्री जावंक जायना म्हणून तेच्यांनी पेट्रोलिंग दवरलेलें, पूण तेजो रिजल्ट येयलो हे पळय। नंदा मात्रेकर हांव सकाळी फुडें येयलो तेन्ना तेजें शॉप म्हाका ओपन दिसलें संतोशाचेर, पूण हांवें ताका अडकुपाक गेलो पूण कोणूच ना भितर। मागीर म्हाजें पयलें, म्हाजेय कटरान कट केलो गॅसाचें शॉप। मागीर हे शॉप पयलें, हे ओपन आसलें, हे ओपन आहा म्हणून ओपनाक पयलें भितर कांयच ना। आनी मागीर हांव तें शॉप पळोवंक गेलो प्रेमानंदाचें, तेजेंय शॉप ओपन आहा, पूण भितर हें आहा तेजें लॅपटॉप बीन सगळें आसा। भायरसूनच पयलें हांवें। तुमकां कितें अंदाज कोणाचो आतां इतले लॅपटॉप बीन चोरूंक ना बाकीचे म्हणजे तांकां ते पयशेच जाय अशें म्हाका हें दिसलें। तांकां ते वस्तूंचे पडलेले ना, पयशेच जाय। कितें सस्पेक्टेड कितें तुमकां डावट आहा कोणाचेर? कित्याक हे घडलां ते सद्या म्हापसा मार्केटा कडेन आहा, पूण रातचे हांगा कितें तरी पेट्रोलिंग जावंक जाय न्हू, ते जायना। पेट्रोलिंग दिसता जायना दिसता म्हणून ह्यो चोरी वांगडाच 4 शॉपां फोडप म्हणजे बरोबर न्हू। आनी वयल्यान ही गव्हर्मेंट प्लेस, कलेक्टराची प्लेस ही, आनी तितून चोरी जावप म्हणजे एक दुख्ख कहें दिसता। रातच्या टायम हांगासर कोण पुलीस नासता? ट्रेजरी नासता पुलीस, ही गेट सुद्दां ओपन आसता रातची। म्हणजे भितर कोणूय रातचो येवंक शकता? कोणूय येवंक शकता, अशें जालें ना। हे 4 गाड्यो फोडप म्हणजे कोणूय येवंक शकता, कितेंय करूंक शकता। म्हाका नंदान फोन करून सांगलो की आमची शॉपां फोडल्या म्हणून। तेन्ना आमी बेगा येता म्हणून सांगलें। आमी लॉक करून गेल्ली। सॅटर्डे बंद आमची। केन्ना चोरी जाली? काय खबर ना आमकां, आतां राती आसतली, कित्याक तेंच्यांनी आमकां सकाळीच फोन केला आनी सांगलें आमची शॉपां फोडल्या म्हणून। कितली फोडल्या? 4 फोडल्या आतां। 4 शॉपां वांगडाच फोडल्या आसतना कटरान सगळी कातरून फोडल्या। तुम्ही जेन्ना शॉपार पावली तेन्ना कितें दृश्य दिसलें? हांगर कितें पयलें सकाळी फुडें? पळय जाल्यार आमची शॉप उगडी आसा आनी लॉक बी काडून तेंच्यांनी उडयला, आनी आमचे पयशांचे डबो बी तेंच्यांनी उगडून थंय दवरला। तशें कंप्युटर बी तशें चोरूंक ना आमचे, पूण पयशे येयले तेंच्यांनी। हय ओके। आमी एका स्टॅम्प पेपर बी हाडपाक आमी पयशे दवरले न्हू, ते येयले तेंच्यांनी। ऑलमोस्ट कितले पयशे चोरी गेले आसतले? चड आसना, आनी ते चिल्लर मोड आसलेले न्हू, ते आमी मेजून दवरूंक ना न्हू। आनी ते देवाचे पयशे पळय लक्ष्मी पुजेन आसता पळय, ते बी आसतले, भरपूर आसतले ते पयशे सगळे। हय ओके। हे काल राती हे जालें अंदाज? हय तुम्ही सकाळी येयले तेन्ना पळयलें कितें लॉक फोडला डायरेक्ट? हय, लॉक कटरान कातरला, लॉक काडून सायडीक दवरला।